मी माझ्या फाटल्यान पळयता हो जो ब्रिज आसा हो ब्रिज पोर्तुगीज कालीन ब्रिज आसा आणि जवळ जवळ 1933 हो पोर्तुगीजांनी बांदलेलो ब्रिज आणि तेच्या उपरांत रोखडोच जेन्ना गोवा लिबरेट जालो 1961 तेन्ना हो ब्रिज पोर्तुगीजांनी जिलेटीन घालून उडयल्लो आणि तेच्या उपरांत हो परत लोकांची समस्या म्हणून लोकांक हो ब्रिजाची गरज आहा म्हणून गोवा सरकारान हो ब्रिज परत एकदा बांदलेलो. पण हेजी जी बांदवट आसा म्हणल्यार हेजी जी खामी आसा हे पोर्तुगीज टायमा वयल्यान जी पळय जर्मन टॅक्नोलॉजी आसली त्याच हेजेर जे बुन्याद आसा त्या हेजेर हो पूल आजून पर्यंत उबो आसा आणि आतां ताका जवळ जवळ 60 वर्सां परवा ताका 60 वर्सां कंप्लीट जाता. आणि हो ब्रिज जो आसा हो पयलीं जे मायनींग येरादारी चलताली हांगासर आनी ती सगळी जी येरादारी चलताली ह्या ब्रिजा वयल्यान चलताली आणि तेच्या उपरांत हो जो ब्रिज आहा हो केन्ना इतली वेट घेवन केन्ना मोडो शकता जावं कितें जावपाक शकता म्हणून हांगा जो पर्यायी ब्रिज जो आहा जो मिनरल फावंडेशन गोवा हेंच्यांनी जो मिनरल फावंडेशन तेंच्यांनी हो सायडीचो ब्रिज बांदलो आणि तेच्या उपरांत आतां सद्या हो ब्रिज जो आहा हो हेवी व्हेकल्साक लागून बॅन केल्लो आसा आणि जो मेन ब्रिज आहा व्हडलो तितूंतल्यान सगळ्यो हेवी व्हेकल वयता आणि हो जो आहा ब्रिज हो लोकांक लागून ओपन आहा आणि जो 2 व्हिलरी 4 व्हिलरी लायट मोटर व्हेकल आहा त्यो हेजे वयल्यान यो वच करता. चडान चड ट्रकूच वयताले. ट्रकूच वयताले जास्त ट्रक आनी डबल वयताले. एक टायमार हो पूल आत्महत्या करपाकच म्हणून हय लोक आज पर्यंत कितले जाणांनी उडी मारली आसतली. वर्सान वर्स चालू आसता. हांगसरल्यान हे करता मातशें कमी आहा पयलीं ह्याच्यान पयलीं मातशें चड आसलें. हांगा स्कुलाक लागून बीन मागीर खूब फावटी म्हाका दिसता फादरूय हांगासर हो पुलाक कितें हें करताले न्ही ट्राफिकाक लागून कितें तरी. फादर हय गाडयो भरपूर न्हू तेन्ना त्यो. पण अजूनय म्हाका दिसता ह्या पुलाक आमच्या टायमार गाडयो बंद करपाच्यो म्हणून. तेन्ना स्कुला टायमार मागीर टायमींग घातलो. आजूय पूल बरो आहा तसो. हय तसो बरो आहा पूल आजून. फक्त आतां नळाची पायपां घातल्या न्हू म्हणून ते वचोंक पावना गाडयो डबल डबल अशी जाता. पण आतां हेवी व्हेकल आहा त्यो त्या एडिच्यान वयता आणि तुमचे जे लोक आहा ते लोकल हो वापरता. हो वापरता पूण एक्चुली ह्या पुला हेवटेनसून वचपाचें ना. फायन आसा. अशें हय फायन आहा. बंद केला हो वचपाक. ट्रकांक बंद केला. ट्रकांक बंद सामकोच बंद. ट्रकाचो तो पूल ट्रकांक आतां तो बशी न्हू ह्या पुलाच्यो तांचे कितें जबरदस्ती शेवटेक वयता तांकां हरशी फायदो कांय ना. बशेंच आमचो बाजार डावन करपाक बशी वाले आतां चड पावूंक लागलो. हय हय तर आमचो सागर आरटीओ आपणाक मेलो तो फाटीं तो सांगा की आपूण येता सगळ्या बशीवाल्यांक मेलो हे करता मेमो करता वचे येना जाल्यार तुमी नंबर दिया आपणाक. म्हजें नांव धनंजय सावडेकर. ह्या पुला बद्दल कितें म्हायती आसा तुमकां? पूल आमचो हो असलो गोंयान आनीक ना कळ्ळें न्हू. गोंयचो फस्ट पूल हो आनी 2 नंबर कोलम 3 नंबर दमण. ह्या पुलाची म्हायती अशी हो पूल जेन्ना उडयला तेन्ना सुद्दां पुलाक कांयच जावना एकूच खांबाचो क्रॅक जाल्लो. असलो पूल गोंयान आनीक ना. इतलो पूल गॅमन कंपनीनूच बांदलेलो तो आनी मागीर गॅमन कंपनीच हें केला. आतां कितलीं वर्सां जालीं ह्या पुलाक? 1933 बांदला न्हू तो पयलीं तो. एक्सिडंट मोडलो तो. आतां एक्सिडंट येयला तो पयलीं कितल्या बांदलेलो? 33 बांदला. ते पाटी बिटी आहा थंय बरयल्ले आहा थंय. पडला पण हे पोर्तुगीजांनी बांदलेलो. पोर्तुगीज टायमार गॅमन कंपनीन बांदलेलो. पण पयलीं म्हाका दिसता मायनींग येरादारी सगळी हेजीचेर जाली न्ही. ह्याच आनी खंय पूल आहा थंय. आणि मागीर 2 ट्रक भरलेले जिलेटिनाचे हे सायडीन एक ते सायडीन एक तळावले कराले जिलेटीन हाडलेले आनी तेंच्यांनी उडयले पुर्तुगीजान. आनी आमचो हांगाचो पळय कुरियाल म्हणून शॉप आसलो तो एकदम मनीस भांगार आसलो. ह्या बाजारान फक्त हेजो बापूय आनी हेजो काका आनी हांव तिगूच जाण आसले हांगा. कितें आमी त्या हॉटेलार हेज्या न्हितात कितें पूण हें जाता डम आमकां तेणी सांगलें की तुमी आतां घरा चला. हेज्या काका आनी बापाय सकाळच्या 5 धाडल्या
आनी हांव रातचे कडेन गेलो म्हाज्या घरा हेंचें घर गांजा कितें आज कितें जायत तें सांगता आनी इतलो मनीस बरो आसलो तो गांव तेणें हांगा उठयलो कोण पाळये गेले तळ्यान गेले अशें नाजाल्यार तो ब्लास्ट जालो तेन्ना गांवच्या लोकांक कितें परिणाम लोक जातलो? सगळे पळले पण गांवचे लोक हांगा दवरूंकूच ना तेणी कितें जायत तें सांगता येना म्हणलो कितें लोकांक कांय जायना पुलूच उडयलो आनी काय म्हणजे पूल सबंद पडोंक ना मदले खावटे गेले आनी एकूच खांबो असो क्रॅक जाल्लो टोटल कितले खांबे आसा तेका पुलाक? आतां पळय कितले आतांच खांबे आहा तेंचे आनी ते नवे पण घालून परत मागीर दुरुस्त केल्लो काय तसोच आहा? परत हे सगळे वयले पिक्चर आहा ते नवे केला आनी गॅमन कंपनीनूच केला 63 केला. हय आनी तो खांबो जो आसलो न्हू तो असो बॅलन्स जालो तो उबो केला तेंच्यांनी खांबे पुलाचे पयलींचेच आहा वयले हे जे घातला ते मागीर घातला आणि कितली कॅपॅसिटी कितली आसली तर हेजी टन कितली 15? म्हणजे दिसाक 100 गाडयो वांगडाच भोंवताल्यो हांगा फोटो सुद्दां मारले पळय 15 गाडयो धांवन पुलाचेर फोटो घेतल्या गाडयो चालूच आसल्यो न्हू तेन्ना मायनींग हे भरपूर हे न्हू आणि मागीर भाऊ तो नवो जावचो म्हणून तो केन्ना मागीर हें केलो? तो मायनींग फेडरेशनान केला तो हां पण तेन्ना मागीर लोकांनी डिमांड केलो तो बांदचो म्हणून काय तेंच्यांनीच बांदलो? लोकांनी डिमांड असो करून हांगा लायन ब्लॉक जावला आनी मायनींगचं चड हे जालें म्हणून ते तेंच्यांनी मायन फेडरेशन तो बांदलेलो आहा आतां आमी पळयता पळय खुबशे ब्रीज बांदता गव्हर्मेंट पण ते रोखडेच म्हणटा कोसळटा कितें जाता आनी हो म्हणटा इतलीं वर्सां तो ब्रीज म्हणटा अजून तुमी कोणा कडेन येता गोंयान फस्ट पूल हो जो आहा उजगांवचो हो जो पूल आनी खंय ना हे तिनूच पूल फस्ट एक कुळ्या आनी एक दमणा हे 3 पूल गॅमन कंपनीन बांदलेले तेन्ना गॅमन कंपनी आनी आतां सुद्दां हे वयले बिचार मागीर केला गॅमन कंपनीनूच केला उजगांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू media channel and press bell icon for latest notifications.